Sixth consecutive year, Parra Citizens Association Akash Kandil competition, Festival of Lights. पोर्रान आम्ही पहिली जागृतपणा हे केली की सगळ्या घरांनी पॅम्पलेटां धाडली की तुम्ही घरा लागीं आकाश कंदील करा, तुम्ही घरा पोर्रा टिट्यार हाडा, मेन रोडाचेर वी विल डिस्प्ले आनी तेच रातीक तुम्ही परतून व्हरा. आनी करपाक आमी एक धाकटुलें तांकां टोकन ऑफ एप्रिसिएशन म्हणून कितें अनाउन्स केलें. आमकां पयलेच खूब एक 300-400 सुमार अशे आकाश कंदील येयले. तेजे भायर आमी फर्स्ट डान्सिंग गेले, तेजे भायर आमी थर्ड इयर आमी ऑल बार्देस गेले, मागीर नॉर्थ गोवा गेले, ह्या वर्सा आमी ऑल गोवा वयता. आनी इतल्याकूच लागून वयता की आमचो यूथ जो आहा, गोंयचो यूथ, हेंच्यांनी आमचो गोंयचो कल्चर, ही आमची आदल्यांची परंपरा फुडें व्हरपाक जाय. आनी नॅचरल आकाश कंदील करप, नॅचरल वस्तू तो बांबूचो करप, तेजे भायर गवतान करताले, थोडे जाण आमच्या चुट्टाचे हितून करताले, थोडे जाण पानांनी करताले, थोडे जाण हिरांनी करताले, थोडे जाण केन जे आमचे बास्केटां करता आमी केनाची तेचेर करताले. वेगवेगळे नॅचरल वस्तू आमच्या गोंयान आहा. थोडे जाण आमचे जो माडाचे वस्तू आहा, स्पेशली जी पिस्तोरी म्हणटात आमी, शेले, हेच्यो आकाश कंदील करप. थोडे जाणी शेल्स, कोकोनट शेल्साचे करप. लास्ट इयर अरावंड 1550 एंट्रीज येयल्ल्यो. ह्या वर्सा आमी गोंयभर ते व्हरपाक सोदता आनी वी आर एक्सपेक्टींग मोर देन 2000 एंट्रीज. हो डिस्प्ले करपाक आमच्या पोर्राच्या मेन रोडाचेर आहे, त्या दिसा हाडपाक जाय. 25 तारीख 25 ऑक्टोबर फ्रॉम 12 PM ऑनवर्ड्स, म्हणजे आफ्टरनून अप टू 5:30 पासून आमी एंट्री घेतले. टोकन ऑफ एप्रिसिएशन अँड लव फ्रॉम पार्रा विलेजेस यू विल गेट. प्रत्येक आकाश कंदील जो येतलो ताका कितें ना कितें फूल ना जाल्यार फाकडी मेवतली. प्लस देर आर एट्रॅक्टीव प्रायजीस एंड हिंगासर एक कल्चरल इव्हेंट जाता, बरो व्हडलो इव्हेंट जाता तो. आमी गोंयच्या स्पेशली ग्रामीण भागातले जे कल्चर आहा तो आमी हिंगासर हाडून प्रमोट करता. त्या दिसा 6:30 PM ऑनवर्ड्स हो कल्चरल प्रोग्राम जो जातलो, ह्या गोंयच्या आख्ख्या गोंयच्या रायट फ्रॉम काणकोण टील आमच्या पेरणे वाटेन जे लोक रावता खेडे गांवांनी, ते हे खूब भाशेचे डान्स आहा. ती आमी बरी व्हडली स्टेज घालून आमच्या युथाक वी आर गिवींग देम अ स्टेज टू परफॉर्म आनी तेकाय आमी प्रायज आसतलो. सो हे सगळे फुडें व्हरतना आमी गोंयच्या लोकांचो सपोर्ट सोदता की लेट अस नॉट यूज प्लास्टीक एंड थर्मोकॉल वायल मेकिंग आकाश कंदील्स इन युअर हाऊस. लेट अस यूज नॅचरल थिंग्स बिकॉज ह्या वर्सा ही स्पर्धा 2 गटांत जातली. पयलो गट आसतलो कळंगूट मतदारसंघ मर्यादीत आनी दुसरो गट आसतलो तो अखिल गोवा आकाश कंदील कॉम्पिटिशन. आकाश कंदील जी आमची स्पर्धा आमी आयोजीत करता ताचो उद्देश खूब आसा. पयलो म्हणजे आमचे जे तरुण पिढी आसा ते कांय वर्सां फाटीं आतां तुमी पळयता आसतले तांकां मोबायल जावं ह्यो टॅक्नॉलॉजी आसा, गाडयो घेवन भोंवपाचे तेच्या फाटल्यान आसा. सो ह्या तरुण पिढीक आमची जी संस्कृती आसा, जी आमी घरा कडेन हँडमेड आकाश कंदील करताले, जे बडयोचो सांगाडो आसलो आनी फोली लायताले, ही प्रथा काही वर्सां फाटली कमी जाल्या आनी ही प्रथा परत रुजू जावची, ताका एक उर्बा येवची, हें मुख्य कारण जावन आसा. दुसरें कारण म्हटल्यार तुमकां खबर आसतलें मार्केटान सद्या प्लास्टीकचे जावं थर्मोकॉलाचे अशे
आकाश कंदील पत्र्याचे येता आकाश कंदील ते तेतून गार्बेज जावं पर्यावरणा खातीर घातक ह्यो गोश्टी आसा. सो आकाश कंदील ही स्पर्धा जी आमी आयोजितांच्यो अटी ज्यो दवरल्या त्यो आमच्यो ज्यो पारंपारीक जे आसा आमचे जे ट्रेडिशनल आसा हेका आमी भर घातल्या. कलंगूट मतदारसंघ मर्यादीत पयलो प्रायज आसा 20,000 आनी तेतून 8 आनीक प्रायजीस आसा आनी 10 कॉन्सोलेशन 3,000ची प्रायज आसा. तशेंच अखिल गोवा मर्यादीत जी स्पर्धा आसा तेतून पयलें इनाम आसा 25,000 आनी बाकीचे आनीक तेतून 8 प्रायजीस आसा आनी परत 3,000 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आसा. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ही स्पर्धा आमी एंट्री फ्री आसा आनी प्रत्येक एंट्रीक आमी जो आकाश कंदील जो परिश्रम करून जो घरा तयार करता तांकां आमी कॉन्सोलेशन प्रायज प्रत्येक एंट्री 500 रुपया दिता. आनी ओनू जी अखिल गोवा आसा म्हाका दिसता ही स्पर्धा फुडल्या जे आमी घेवन वयतले ते म्हाका दिसता गोंया भायरूय ही आमची स्पर्धा वयतली अशें म्हाका दिसता. कॉम्पिटिशन 25 तारखेर ह्या म्हयन्याचे ऑक्टोबर 2019